विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। उसगांवच्यान 30 किलोमीटर अंतराचेर धावशिरे हो गांव वसला। मात पावसाच्या दिसांनी लायटीचो प्रश्न ह्या गांवांत आत्र्या पयऱ्यान जायत रावता। पावसान जावपी विजेच्या त्रासाक थळावे लोक विटल्यात। RDX खातीर धावशिरेच्यान महेंद्र गांवकार। आमकां हांगा येयल्ल्या दिसा लायटीक प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे हे झाडांक लागून आमी एकदां रवी नायका कडल्यान मारून घेवन ती हें जाल्लें, तरी पूण आतां ते इलेक्ट्रिशियन आसा सांगल्या बरोबर जप्प करून घेयना लक्षान। ह्यो तारी सगळ्यो लांबलेल्यो आहा आनी ते वारें येतकीर शॉर्ट जाता आनी लायट वयता। आनी आमकां मागीर कितें जाता, हेवटेन लागीं म्हणटा आनी ते हें घेयना पयर, आनी इतले त्रास जाले की जेईक सगळ्यांक हांवें फोन करून मेकळो जालो, बाबा अशें अशें जालां, मातशें पळया म्हणल्यार एक दीस कंप्लीट, म्हणजे आमच्या हांगा विश्कॉलूच आहा, विश्कॉलाकूच ती लायन आनी एक 10 घरांक म्हणजे एक लायन गेली की ते म्हणटा लायट ट्रीप जावना, म्हणटकीर ते लक्षान घेयना सांगल्या सुद्दां। पावसाच्या वेळार ही झाडां ट्रीम करूंक ना। पावसाच्या वेळार झाडां ट्रीम केल्या, पूण ती कितें केलें तेंच्यांनी, जे मनीस धाडलेले ते थंय गॅरेजी कडेन, विश्कॉला कडल्यान गॅरेजी कडेन येयले, तेजे सकयल ही झाडां दिसता पळय म्हाज्या माथ्या वयर आसा, अशी लागता की वारें येयलें की त्यो वायरी लूज जाल्ल्यो आहा आनी परत लायट वयता। भुरग्यांची एग्जामी आसता तेन्ना भुरग्यांक रातच्या वेळार खूब त्रास जाता आनी अशी झाडां बी पडली म्हणटकीर कितें जाता, लायट रोखडो वयता आनी मागीर खूब प्रॉब्लेम जाता। वायरीज अश्यो पडल्या कारणान खूब त्रास जाता लोकांक, भुरग्यांक। मागीर तशेंच आमकां कितें काम आसा खंय कितें कार्यक्रम जालो घरान सुद्दां, जाल्यार अशें झाडां पडली आनी लायट गेली म्हणटकीर खूब प्रॉब्लेम जाता। हें अशें झाडां खातीर आमकां सदांचेंच जालां, चालूच जालां। पावस येयलो की म्हणल्यार आमकां लायट ना अशें म्हणपाचेंच सदां अशें जालां, कित्याक लायट जाल्यार झाडां ती कांय निवळ करिना, तो प्रॉब्लेम जाता। उसगांव साकून आमकां 3 किलोमिटर हो धावशिरा गांव आसा आनी 30 म्हणटा पळय तें बी उसगांवानूच पडटा। थंयच्यान साकून अर्द किलोमिटर गांव आसा। थोडे कामगार करता ते करता, एकटो काम करता, 4 जाण पळयता, कामगार धाडटा भरपूर आनी मागीर म्हणटा स्टाफ ना, मदीं म्हणटा गाडी ना। आमचे तिस्कावयल्यान हांगा येवपाक कितलें डिस्टन्स आसा, अशें तशें अर्द किलोमिटर सुद्दां ना। ऑफिसूच तिस्कार आसा, ते तिस्कावयल्यान तांकां हांगा येवपाक एक 4 वरां काडली तेंच्यांनी। जेन्ना येईक फोन केलो तेन्ना येई म्हणलेलो धाडटा, मागीर तें एक काम तशें केलें, पूण बाकीचीं कामां आसा ती सांगल्या म्हणटकीर करूंक जाय न्हू। आतां त्यो लायणी खूब वर्सां जालीं घातलेल्यो आनी ते झाडां पडोन लांबलेल्यो आसा आनी ते वारें येतकीर तेंकता, झाडां तेंकता आनी त्यो तारी तेंकता, फ्यूज वयता आनी आमी एक सायडीची एक घरांत लायटूच आसना। मागीर तुमचे जितले समस्या तश्योच हेर गांवांनी तश्योच आहा चालू हांगा? हय, तो सादारण तश्योच आसा। साईनगर मागीर ते प्रतापनगर हें आसा पळय आमकां तेकोन हेवटेन सगळीं झाडांचेच हें, म्हणून केबल तरी घातलेले जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें। 11 केबल लागले की ढम्म जाता। ते इश्कॉला कडेन आमचो हें आसा ट्रान्सफॉर्मर, आनी तेका लागून आमकां चड भंय दिसता। कोणाली भुरगीं येता, आमी गेलीं भुरगीं कोण वयता, तांकां केन्ना समज शॉक येयले, ते तार तुटोन पडली जाल्यार ताका केबल तरी घालून तितले पर्यंत तो समस्या बेगीन करपाची।